आपल्या शिष्यांक आपणासोशी आपोवन चेसून तांकां म्हणलें, विदेशांमोदी तांच्या अधिकारां मोडलोले आपली पदवी तांचेर जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपली सत्या तांकां दाखयतात म्हूण तुमी जाणात। तुमचे मदीं तशें जावचें न्हय। तुमच्या भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो आनी तुमचे मदीं कोण पयलो जावंक सोदीत तो सगळ्यांचो चाकर जावचो। कित्याक मनशाचो पुतूय हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव समेस्तां सणवणे पासत दिवंक आयला।